2019-20 कारखान्याचो सीझन बंद केलो आणि आमचो ऊस भायल्या कर्नाटकान किंवा महाराष्ट्रान आमकां धाडपाक लायलो। त्या फॅक्टरीचो रेट खूबच कमी मेळ्ळ्या कारणान आमचे शेतकरी सामके हैराण जाल्या आणि खूब सामके नुकसानान गेले। एका वर्साची नुकसान भरपाई गव्हर्मेंटान दिली 3000 प्रमाणे आणि फुडल्या 4 वर्सांक 2800, 2600, 2400 आणि 2200 अशी 4 वर्सांची उरली। मागीर गव्हर्मेंटान सांगलें की इथेनॉल प्रोजेक्ट तयार करता म्हणून। हो इथेनॉल प्रोजेक्टाचे अजून तेंच्याकडे निश्चित अशें धोरण कांयच जाल्लें ना। ते जातले बेगीन तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी तयार करचो आणि शेतकऱ्यांक तितलो म्हणजे ऊस रोवपा खातीर प्रोत्साहीत करचें। ऊसाचे शेतकरी हांकां सरकारान डावन लायट फटयल्ले आहा। पयलीं तांकां सांगलें की 5 वर्सां खातीर तुमकां आमी कॉम्पेन्सेट करतले म्हणून आनी तुमचे हायेस्ट यील्ड आहा ताजे प्रमाणे आमी तुमकां कॉम्पेन्सेट करतले म्हणून। ताजे मागीर एक्चुअल यील्ड म्हणून हाडले, थंय फटयले आनी हे सगळी प्रक्रिया चालू आसतना जेन्ना इथेनॉल प्लांट हाडटा म्हणटात संजीवनी कारखान्यान मदींच सरकारान वाटे घालपाक सुरवात केली जमनीचेर। सो प्रॉपर्टीचो हो इश्यू जाल्लो आहा, ताचो हांव इश्यू ह्या असेंब्लीन रेज करतो।